आजा संडे आजा संडे आजा संडे आजा संडे। नमस्कार नमस्कार नमस्कार. आराम आसा न्ही सगळे जाण. हय हांव बी आराम आसा. आराम म्हणल्यार आतां वचूं भायर फिरूंक बी भंयच दिसता. कित्याक सांगा, त्यात हे खूबच जालें न्ही कोरोनाचे दुसरे पाळ खंय. हय कोरोनाचे दुसरे पाळ येयला. ती पाळ लोकांक खूबच लोकांक उडोवं लागला. कितें करचें म्हण कळना. तशें म्हणून हांव कितें घरांतल्यान भायर बी पडूं वचना. त्यान पयर म्हाका इंजेक्शन दिवं येयलें तेमी. ते एक इंजेक्शन घेयलो. 2 दीस ताप बी येयलो. हय म्हाका दिल्लें. मागीर ताप येयले नंतर मागीर कितें 2 दीस न्हिदूनच काडलें हांवें तशें करून घेवन. तुमी बी इंजेक्शन तें कितें घेवचें आशिल्लें घेया. कित्याक गव्हर्मेंट फुकट दिता आसता न्ही. आमकां रोग जायनीच म्हण घेवन ते बी घेवूं जा म्हण जालें ना. तशें म्हण हे लॉकडावन केलात म्हणटा पळय, हे लॉकडावन कित्याक केला म्हणून कळना म्हाका. कित्याक केला म्हणे लॉकडावन. सकाळीं 10 ते 6 ते 10 वाजे म्हणल्यार आशिल्ले सगळे बाजार ओपन उरता. त्यात 6 ते 10 आशिल्ले 6 ते 12 केले. ते केल्ल्यान कितें करता सांग लोक. झुंड पडटा. झुंड कितें कितें खरेदी करूंक एकमेकाक खांदाचे रुडीपण घेवन खरेदी करतात. लोकांक बी कितें सांग 2 दिवस लॉकडावन जाल्यार घरा सामान होवन घेवन रास घालूं पयलेच पळयतात. बाजारां म्हण पळयच म्हण आसा म्हण केला तुमी. बाजारां 6 ते 10 वयच म्हण घेवन आसात. अरे अशे लोक अशी गर्दी. तेन्ना सोशल डिस्टन्स बी कांय अशें करून केल्यार लॉकडावन करून कितें फायदो कितें जालो. फायदो कितें जालो सांगा पळया. अर्थ आसा तेका. कोरोना रातभर जागे रावता आनी सकाळीं दनपार 12 उठटा न्हिदिले आनी मागीर फिरता म्हण जालें ना. 6 ते 12 म्हणल्यार कोरोना उरना तेन्ना ते खंय फिरना. ताका फिरूंक तेन्ना कळना म्हणल्यार न्हिदील उरता ते. मागीर 12 नंतर फिरता अशें अशें हें जालें ना. कित्याक लॉकडावन करूं जायना जाल्यार कित्याक करूं जाय काय म्हणून कन्न नासतना रोवूं जाय. लॉकडावन करून अर्थ कित्याक म्हणून केलें तुमी लॉकडावन म्हाका सांगा. लॉकडावन बी सांगता तुमकां कशें करून केलात. कितें गरजेची वस्तू विकूंक जाता, खरेदी करूं वचूं जायना. बांदकाम कसलें घराचे बिल्डिंगाचें बांदकाम करूं जाता म्हण बस सगळे बंद आसात. बांदकामाक वयतले तेमी कशें करून केजेर वयतले केजेर. त्या गरीब लोकां कडेन गाडी उरता. लॉकडावनाचें कितें म्हणून कळना. पॅन्ट घायला जाता शर्ट घालूं जायना. शर्ट घायला जाता भितर बनियान घालूं जायना. सॉक्स घालूं जाता बूट घालूं जायना. असले पंचायत न्ही म्हणलें नाही. खरेदी बी कितें करचें. वडा गेल्या पाव घेवप ना. पाव गेल्या वडा घेवप ना. तसले पंचायत म्हण जालें ना. कितें केलात तुमी लॉकडावन. कितें केलात. कशें करून लॉकडावन केलात. कित्याक लॉकडावन केलात हें तुमकांच खबर उरल्या पुरो. तेमगेली चूक ना. लोक भोव मारतात न्ही लॉकडावन केल्यार. आमी उपाश पडले उपाश पडले उपाश पडले म्हण घेवन मागीर घेया वचून घ्या. दनपार सकाळीं 6 ते दनपार 12 म्हणल्यार कितें घेवत ते घेया. एकमेकाक खांदार चोड घेवन जाल्यार घेया. उडी पडून घेवन घेया. अर्थ नाशिल्लेत म्हण जालें ना. हे अर्थ नाशिल्लें म्हण जालें ना. पोलीस म्हण करतले कितें. तेमी म्हण तेमगेलो जिवूच न्ही तर तो. तेमगेले बी संवसार ना. तेमी हेमकां लोकां वाचेचे खातीर तेमी येवन घेवन तेमी येवन घेवन ड्युटी करची पडली ना. वच म्हणल्यार वचूं तयार जायनात. सकाळीं 6 ते दनपार 12 म्हणल्यार लोकांक खरेदी करूंक अवकाश दिल्यार 12 वाजे म्हणल्यार खरेदी करते रावतात. घरा कडेन वयचो तो कितलो टायम तो कळ्ळें आमकां. पयर आतां कोण बाप ते पोलीस म्हणटा याद येयली. पोलीस हो मागीर हे गेलो वैकुंठान ना तूं धांवन 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 येयलो आनी म्हाका म्हणूं लागलो आजा आजा तुका खबर आसा का म्हणून. चोचरो तो येयलो चोचरो उलयता. कितें जालें रे पुता. ना पोलिसाक कोणी तरी उराक आनी बिस्कीट डील खंय म्हण. पोलिसाक उराक आनी बिस्कीट डील खंय. कित्याक रे म्हणलें. ना ड्युटी करतले पोलिसाक उराक आनी बिस्कीट डील खंय कोण तरी खंयचे संघटनेन दिल खंय. आतां सतला बंदोबस्त टायट उरतले न्ही आजा म्हणून लागलो म्हाका. हांवें म्हणलें कित्याक रे पुता. उराक अरे पापिश्टा उराक न्ही रे म्हणलें हांवें मागीर. उदाक उदाक. ते जनस्पंदना संघटनेन तांकां पोलिसाक ड्युटी करतले पोलिसाक उदाक आनी बिस्कीट दिले. हो पोर चोचरो येवन घेवन म्हाका सांगता उराक आनी बिस्कीट डील खंय. पोलिसाक जर तर उराक दिल्यार बंदोबस्त कसली उरतली. फुल टायट उरना बंदोबस्त. तशें म्हणून तेणें सांगचें बी म्हाका बी एक पडे आश्चर्य जालें. म्हणटे जनस्पंदना संघटनेक मानूं जाय. कोणी कन्न जालें काम तेमी केलें. बरें काम केलें. बरें काम केलें बाबा तुमी. देव बरो करूं तुमकां. बरें काम केलात. कित्याक काय म्हणल्यार त्या पोलिसां बद्दल मात्र काळजी येयली न्ही तुमकां. तेमकां उदक बिस्कीट कित्याक तेम कटकटी हुंतात वचून घेवन उबी रावतात. पूण आमचे खातीर तेमगेल खातीर न्ही. बरें केलें तें. हय तें हज करें बाय. एक एक उदक आशिल्ले कडेन तेणें उराक म्हणून पकाण जालां. आनी एक पकाण जालें सांगता तुमकां. आनी हो
तोच तो नातूत वैकुंठाल नातू वैकुंठाल सुनेक हें जाला कितें सांग पयर सुंगट जाल्लें ऑपरेशन केलां कसलें तें कितें म्हणटा तेका अर्पेंटीस कितें तरी जाला हय तेजें ऑपरेशन केलां हो नातू तेगेले येवन म्हणटा आजा आमगेल्या आईक ऑपरेशन जालें म्हण हय हय पुता कित्याक कितें जाल्लें ना एपेंटीस जाल्लें म्हूण लागलें म्हाका हय हरकत ना म्हण आईक ऑपरेशन केलें कळ्ळेंच ना खंय गुंगे इंजेक्शन दिवन ऑपरेशन केलें खंय म्हणलां म्हाका हय रे तशेंच करतात ना कित्याक करता खबर आसता ते आजा म्हणलां म्हाका हांवें म्हणलें कित्याक करता रे तुमी गुंगे इंजेक्शन कित्याक दिता सांग ऑपरेशन करता आसतना कित्याक रे काय जालो तो कितें म्हण सांग ऑपरेशन करता आसतना आमकां जर तर ऑपरेशन करतना आमी पळोवन घेवन फाल्यां आमी शिकून घेवन आमीच ऑपरेशन करून घेवं लागत म्हणून तेमकां काय कळनीच म्हणून गुंगे इंजेक्शन दिता खंय हेका कितें सांगतले दुखनी जो दूख लागील कळणी जो कापता आसतना कळणी जो म्हणून गुंगे इंजेक्शन दिता न्ही आमी वचून घेवन पयलीं आमी ऑपरेशन करता आमगेले पळयते रोवन घेवन आमी परत फाल्यां दुसरेच कापून घेवन शिवून घेतले असले पंचायत तो पोर म्हण कित्याच कितें उलयत तेगे तोंडात खंयचे शब्द येतात त्या वैकुंठान त्या नातवाक कितें शिकोवन दवरला त्या परमेश्वराकच खबर आनी पयर म्हणून लागलो हांवें म्हणलो आजा तूं ते पयर शर्ट हाडिल्लें तूं घालचोच ना मरे तूं ते शर्ट हाडीर घालचोच नात मरे तूं म्हणून म्हाका हांवें म्हणलें हय रे पुता शर्ट टायट जावं लागलें तें म्हाका हांव घालत ना हय खंयच्या बारांतल्यान हाडिल्लें तुवें म्हणून म्हाका बारांतल्यान कित्या रे कपड्या दुकानांतल्यान न्ही शर्ट टायट जाता म्हणटा न्ही तूं टायट जावचें म्हणल्यार 100 रुपयान टायट जावचें न्ही खंयच्या बारांतल्यान हाडिल्लें काय म्हणटा तो म्हाका त्या पोरा कडेन उलयच म्हणा इलाज आसा म्हण केला तुमी पोरा कडेन उलयच इलाज आसा अर्थच ना हां शर्ट टायट जाता म्हणल्यार शर्ट 100 रुपया आंगा घाईल कडेन फिट्ट बस न्ही ते कितें सांगचें कितें करचें कांयच कळना म्हाका तशें म्हण हांव तशें म्हण ह्या कोणाल पोराल्या उलयण्या भानगड एक वच न्ही पटी म्हण एक कॉमेडू जाता कॉमेड ती पोर उलयता आनी येवन मजा बी दिसता मातर टायमपास जाता हय हय तमा येतच न्ही आतां ही मस्करीत न्ही सगली आतां पळया तुमी पयलीं आमी कोणाल घरा कडेन गेल्यार पेट आंगार वता कितें म्हणटाले आमी हे तेन्ना ना पेट्या इंजेक्शन दिलां चाबल्या काय जायना पेट्यान नाकूट लायल्या काय जायना इंजेक्शन दिलां म्हणटाले आतां लोकाल घरा कडेन कितें गेल्यार कितें करता सांग हे आमी इंजेक्शन घेयलात आमी इंजेक्शन घेयल आसात कोरोनाचें इंजेक्शन घेयलात ती हरकत ना म्हणून त्या पेट्याक इंजेक्शन दिताले पयले त्या पेट्या इंजेक्शन दिलां चाबल्या हरकत ना म्हणटाले आज मनशाक इंजेक्शन घेवची पाळी येईल पळया इंजेक्शन घ्यायला या तुम्ही भिनाकात म्हणून आणि आजकाल लोक कोरोना झालं आपल्याक कितें झालं बाबा आपल्याक खोकले येतात ताप येयला आपल्या घरा कडेन होम क्वॉरंटायनात दवरला म्हणून सांगनात अरे कितें जालें रे घरांतल्यान भायर ना बरो ना कितें जालें बरो ना म्हणल्यार कितें जालें रे ना अशें पोटाकच दुखता म्हण पोटा दुखता म्हणटा रे तूं त्या पयर वैकुंठाल घरा बाजूचोच तो ताका पोटा दुखता म्हणटा सगळे जाण पळोवंक गेले पाप जाणटो मनीस न्ही पोटा दुखता न्ही म्हण कितें जालें रे म्हण सगळ्यान थोडे एप्पल घेवन गेले कोण टोस्ट घेवन गेले तशें करून घेवन वचून जाप दिवन येयले 4 दिसान कळ्ळें ताका कोरोना जावन घेवन घरा कडेन म्हणजे तेमगेले घरा कडेन गेले सगळे लोक गरम उदका गोट येवूंक लागलात गळो 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 करून उडयतात आमी तेमगेर गेल्ले म्हण आनी एके तर बकेटा भितर डेटॉल घालून घेवन न्हावूंक लागलात सांगूं जाय ना बाबा अशें तुमी येनाकात हां म्हाका मातर प्रॉब्लेम आसा तुमकां बी जावूं शकता कित्याक अशें करून सांगूं जाय न्ही सांगना खंय आमगेर येयन जावत जावं कोण फाल्यां अकस्मात मेल्या मड्या कोण खांद मान जावत जावं कोण म्हण घेवन तशें म्हण ह्या देवा कडेन एकच सांगला मरण दिला ह्या कोरोना गेल्या नंतर दी म्हाका इतलें बेगीन दिनाक म्हण घेवन म्हाका नातरान सांगला की बँड लावन व्हरतलो म्हण घेवन बँड लायतात काय कितें लावन व्हरता देवा बड्या खबर म्हण सांगला तेमी सांगला म्हण घेवन हांव बी वाट लागता पळया केन्ना पळय जाता पळया म्हण म्हागेलें तशें म्हणत हे कोरोनान जीव कंठाळ गेलो खरें कंठाळ गेलो हां मरणाची संख्या पळयला तुमी हां कितलें मरप ते पहिले 1-2 मेला हय एक मेल खंय न्ही 2 आतां 50 मरू लागले दिसाक हां गोंयांत आनी एके दिसाक कितले मेले कारवारात कितले मेले म्हणे हांव सांगता तुमकां भिनाकात मनशाक भंय अर्द मान उडयता कोरोना जाल म्हणले हक्क करून घेयले न्ही जिवाचे आशे सोडले न्ही तुमी जाल्यार तुमकां एक सांगता ते हे जे कितें तरी सांगेल तुमकां म्हाका याद येते ना दुसरें महायुद्ध जालें तेन्ना ते कैदी लोकांक व्हरून घेवन एक कडेन व्हरून घेवन रुमांत घालून दवरील खंय एक हय तांकां जेवण बी दिवप ना दुसऱ्यान तांकां खूब नमुनेदार त्रास दिले तांकां कित्याक कितें तकलेक त्रास दिवप मानसीक त्रास करप शारिरीक त्रास करप अशें करून खूब नमुनेदार त्रास केले लोक तेतूंत खंय त्या त्रासानच आपूण जालें आमगेलें जिवन हेतूंतल्यान म्हणून मरते तेमगेले मुखारच आपल्या घरांतले लोक आपल्या कुटुंबांतले लोक मरते गेले म्हण एकलोच लास्ट म्हणल्यार एकलो जिवंत रावलो तेणी जिवनांत धैर्य सोडलें ना म्हण एक तेतूंतले एक मनीस खंय ताका एक रात्रीन सोपन पडलें खंय काणी सांगता तुमकां आपणाक
एक रात्री न्हू उजवाड येयलो स्वप्नांत आनी त्या उजवाडान सांगलो मार्च 30 तारखेक तूं तुमकां खंयच्यान तुमकां सोडटले ह्या बंद कैद खान्यांतल्यान सोडटले म्हणून तें स्वपन दिसलें खंय केन्ना फेब्रुवारीत आनी तो सांगलो खंय मार्च 30 तारखेक पक्का सोडटले म्हण आपल्याक धैर्य आसा आपल्याक स्वप्नांत येवन सांगला म्हण घेवन तो कॅलेंडर डेली पळोवप खंय सद्दी कॅलेंडर पळोवप आज फाल्यां गेलो परे गेलो मार्च 28 तारीख येयली हो तेन्ना तितून म्हटल्यार घट तंदुरुस्त खायन जाल्यार जेवण खाय नासतना बी बरोच उरलो खंय आनी मागीर 28 तारीख येता हें कळ्ळें बाबा आमकां सोडचें ना जावन कोण्या कैद खानांतल्यान तेणें धैर्य सोडलो आनी मार्च 30 तारखेक मेलो खंय तो ताका स्वपन पडिल्लें मार्च 30 तारखेक आमकां सोडतलो म्हण घेवन म्हण तेतूंतलो एकलो धैर्य सोडनासतना तेगे नांव येवच ना म्हाका तेणी येवन भायर तेका लास्ट कैद खान्यांतल्यान भायर जिवंत रोवलो तो आपूण हिंच्यान भायर पडून घेवन आपूण एक पुस्तक बरयतलो आनी त्या पुस्तकाचेर आपुण्याक कितले त्रास जाले सगळ्याक आपूण पुराय जगाक कळयतलो म्हण घेवन तेणी मनांत दवरून घेयलो आनी तशीच तो धैर्य दवरून घेवन रोवलो आपणाक सोडतलेच म्हण घेवन लास्ट म्हटल्यार मेलना तो येवन घेवन पुस्तक बरयलो ती पुस्तकात तेगेली कॉपी आसा पळय करोडांची खपली सगळे भाशेंत तेगेली ती हें जाली दुसरे भाशेंत ती बरयली पुस्तक बरयली तशें म्हण घेवन म्हणटा केन्ना धैर्य सोडूं जायना कोरोना जाऊ जाल्यार बी आपूण तेजे मुखार झगड घेवन आपूण जिवंत रावन घेवन येतलो म्हण घेवन धैर्य घेवन घेवन वच जाय हसत खेळत रावूं जाय कितें जावचें आसा जिवनांत धैर्य केन्ना सोडणी जो म्हण घेवन सांगता तुमकां तशें म्हण घेवन सगळ्याक एकच पटी तुमकां आनीक सांगचें काय म्हळ्यार धैर्य सोडनाकात तंदुरुस्त रावा जिवनात काळजी घेया जिवाची स्वता काळजी घेया कित्याक तुमगेल्या कुटुंबाची काळजी घेया ते सांगतेत तुमकां मुखार येताना परत मेळटा आज म्हाका मात्र गडबड आसा कित्याक कारण म्हाका इंजेक्शन घेयला तो परत ताप येवं लागला तशें म्हणत बरें कर रावा सुरक्षीत रावा घरा कडेन रावा खंय भायर सोडनाकात आनी कोंकणी भाशेचेर अभिमान दवरा आनी कारवार न्यूज कोंकणी पळयते रावा आनी मुख्य म्हणल्यार हे चॅनल मागेला ते हे जालें न्ही दुसरें केलें न्ही ते सबस्क्रायब करा तुमी सगळं तुमकां ते तुमकां लिंकाचेर तुमकां आनी ते डावनलोड करून घेवन एकात तेकात घालनाकात म्हाका गेल्ले हितूंत म्हाका खूब लोकांनी एकात तेकात गोंडयले म्हाका ते कितें सांग युट्यूबात तर तुमी पळयतात न्ही युट्यूबात पळयल्यार आमकां ते तितले व्यूज येतात हय बरें करा बरें करून रावा आनी सगळ्याक बरें चिता देव बरें करूं कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्रायब करा आनी डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा